Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. आयच्या वर्ता दिसा आज साबतचो दीस आनी आज ह्या साबत दिसा आमी परत एक पटी थोड्या बद्दलचो नियाळ करूंक आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आयच्या दिसा आमकां देवाचें उतर फोव जालां. एक मेन गॉस्पल आयचें मार्कस एवांजेल 10 अध्याय वाक्य 17 ते 30 मुसर. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 17 to 30. हातूं देवाचें उताराचो आमकां आयकूंक मेळटा ग्रेस्त तरणाट्या विशयी. आनी ग्रेस्त तरणाटो देवाचें उतार पाळटालो पुराय करतालो. पूण जेन्ना जेजून ताका एक अवकाश दिलो, तें सगळें कितें आसा तें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणून. हले अवकाश कोणाकी मेळनात. भारी अप्रूप बायबलांत ह्या तरणाट्याक एक अवकाश दिल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. जायत्या जाणांनी जेजूचो पाटलाव करता म्हणटाना तूं वच, देवान तुका कितें केलां तें सगल्यांक भायर वचून सांग म्हूण सांगलें, साक्ष दी म्हूण सांगलें तितलेंच. पूण चड जावन पाटलाव करूंक कोणाय कित्या 12 जाणांक सोडून दुसऱ्या कोणी तांकां अवकाश थंय दिल्लो आमकां दिसना. पूण ह्या ग्रेस्त तरणाट्याक एक अवकाश मेळ्ळो. आनी तो अवकाश कसो ताणें होगडायला पळया. कित्याक ताच्या तें यथेश्ट ग्रेस्त गाय आसली देखून ताणें तो अवकाश सोडलो. देखून जेजू हांगा सांगता क्लियर म्हणटाना पळया ताका जेजून जबाब दिता. सतत हांव तुमकां सांगता, कोणीय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार आवय बापायक, भाव भयणीक, भुरग्यां बाळांक, भूंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळार 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भूंय बाट जोडून घेतलो. सांगत आसता धगधनी ताका सुख आशिना आनी मुखल्या काळान ताका सस्नेक जिवीत मेळटलें. जायते जाण आमी मागण्याक वेता, मागणें करता, बरें करता, रेत्र्यो करता, नायट विजील करता, सगळें करता. पूण मस्तपटी आमकां कश्ट येत आसतना आमकां तें सोसूंक जायना. एक एक पटी ते कश्ट येत आसतना देवाच्या उतराचेर पातयेनी आमकां सुकता. ते देवाचें उतर आमी पातयल्या, देवाचें उतर आमी वाचला, देवाचें उतर आमी नियाळ केला, देवाच्या उतराची सकत म्हाका गत आसा, रित्र्यो केल्यात, मागणें केल्यात जाल्यार आज म्हाका कितें पिडा शिडा आयली म्हणून मस्त जाणांनी ह्या विशयान सांगचें हांव आयकते आसा. कित्याक म्हाका पिडा आयली, म्हाका कित्याक कश्ट आयली. देखून जेजू क्लियर सांगत आस धगधनी ताका सुख आशिना. खंडीत जावन कोण जेजूचो पाटलाव करता जेजूच्या कश्टांत ही वांटेली जाता आनी जेजूच्या संतोशांत तो वांटली जाता. दोनी संगती आसात हांगा. देखून आपोस्तालांची जिणी पळयल्यार जेजूचो पाटलाव केल्लो सगळें तांणी सांडून गेल्लें. पूण तांकां कश्ट मेळोना. सकट मारतीरपण मेळ्ळें. जुवांव एकल्याक सोडून सगळें मारतीरपणां तांणी रागात वारोवन जेजू खातीर तांणी जीव दिलो. सगळें सांडून ते जेजू थंय पर्णसोल्यांत आमी पळयल्या तेन्ना एलियान एलिशाचेर शेलो घालो आनी ताका आपोवणें दिलें. तो सगळें कितल्यो ताका ग्रेस्त गाय आसली केदे व्हडले आनी ते जोतांक वचतना निमाण जोत ताणें तो धरलें. पूण तो तक्षान कितें करता ते जू मोडटा, नांगोर कुडके करता आनी त्या पाड्याक मारता आनी ताचें मांस खावन सगळें जेवण करता आनी तो नांगोर आनी तेंत परतेक ते जू जळयता. म्हळ्यार आनी पाटी हांव पळयना म्हणून म्हज्या पाटी म्हज्या कामाक हांव वचना. म्हजें काम जालें हांगा आनी देवाची सेवा मात्र देवाच्या सेवेक हांव येता म्हणून एलिशा प्रवादी तशें ताचें जिवीत थंय सांडून ग्रेस्त गाय सांडून ताचें कितें घरदार सांडून ताची कितें आसली सागोळी कितें आसा सगळें सांडून एलिया फाटल्यान वता. आनी ताका कितें मेळ्ळें एलियाच्या की डबल एनॉयंटींग एलिशाक मेळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार थंय आमकां पवित्र पुस्तक सांगता एलिया प्रवादीन 8 महा अद्भुतां केल्लीं आमकां पळोवंक मेळटात. 8 महा अद्भुतां कोणेंय करनातलीं अद्भुतां एलिया प्रवादीन केल्लीं. पूण एलिशा तसो सीस पूण एलिशान 16 महा अद्भुतां केल्लीं आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. देखून पळय डबल एनॉयंटींग ताका मेळ्ळें. कितें जालां ताणें घरदार सोडलें, आवय बापाय सोडलें, ग्रेस्त गाय सांडली, सगळें सांडलें, जेजूचो पाटलाव केलो.
आपोस्तालांक पळय कितल्या तांकां संवसारांत कांय मेळोवना जावंक पुरो, संवसारांत कश्ट मेळ्ळ्या जावंक पुरो, पूण आज सर्गींच्या राजांत 12 आपोस्तल 12 कुळयांचे वडील जावन ते राजवटकी चलयतात सर्गींच्या राजांत. पळय आज हांवें आनी तुवें जर जेजूच्या सुवार्ते खातीर ह्या देवाचें उतार परगट करचे खातीर ह्या मागण्या खातीर हांव कितेंय तरी सांगता जाल्यार खंडीत जावन देव दोडत्या मापान म्हाका आनी तुका दिता. कशें जॉबाच्या ग्रंथांत आमी पळयल्यार कितें पुरो ताचें लुकसाण जाल्लें सगळें ताणें दोड्यान सरेस्पर देव ताका दिता, दोड्यान सगळें दिता. आनी सोर केदाळय आमी जेजू खातीर वावर करूंक फुडें सरता जाल्यार मस्त जण आजकाल फूल टायम मिनिस्ट्री घेवंक पुरा भियेतात. आमच्यात कातोलिकान दुसऱ्या पुरा पंगडांनी फूल टायम बिंदास येतात, कांय प्रॉब्लेम नासतना येतात आनी म्हणजे मिस आमी तशें करतात. आमच्यान दिल्लेशें भियेतात कित्याक म्हळ्यार आमकां आयकूंक मस्त मेळटा. काल करताय तूं, कोण कशें करताय, तुज्या बायले भुरग्यांक कशें पोसताय, असलीं पुरा सवालां मस्त आयकूंक मेळटात. पूण ताका तुमी कांय भियेचें म्हणून ना. म्हज्या जिवितांत ती साक्षात पुरो 25 वर्सां जावन फूल टायम मिनिस्ट्री करनासा, कांय प्रॉब्लेम नासतना म्हजें कुटाम देव चलयता. सेवा करूंक एक अवकाश देवान दिला आनी तो खंडीत हांव म्हज्या जिवितांत हांव फाटीं पळोवचो ना. मरता म्हणसर ती सेवा करतलो म्हणल्यार एक भावार्थ आनी भरवोसो म्हाका आसा. देखून आज आमी पळयता आनी एक वाचप आमी वाचल्यार तें हेब्रेवाच्या पत्रांत आमी पळयता 4थो अध्याय 12 आनी 13 वाक्यां. देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तेरे खरें पाजल्या 2 तालवारी प्रास चड कातरूंक शकता आसले, प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे पर्यंत ताका विधूंक ताका सकत आसा. मनशाचे काळजाचे अत्रेग आनी चिंतना ते परकिता. सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलेलें कांयच ना. मुखार सोडून दवरलेले बरी, दोळ्या मुखार सोडून दवरले बरी तें आसा. त्याच देवाक आमी आमच्या करण्याचें लॅक दिवंक आसा. देवाचें उतार बळादीक जावन जर देवाच्या उतराचेर पाती येताय जाल्यार देवाच्या उतराचे सकत जंय जाल्यार आमी वाचून पळयत एझेकियेल प्रवादीचें पुस्तक थंय 30 आनी 7 अध्याय 1 ते 14 वाक्यां. त्या सुक्या हाडाचें एक व्हडलें दर्शन थंय सरेस्पर देव एझेकियेल प्रवाद्याक थंय दाखयता आनी देवाच्या उतराची सकत कली थंय सगळीं हाडां एक जाता. ताका फालक्यांत 1000 वयर हाडां पडून आसलीं आनी ती पुरो हाडां एक जातात. ताचे वयर मांस येता, ताचे वयर कात येता, ताचे भितर शिरो येतात, रगील वता आनी एक व्हडलें सैन जावन उबें रावता म्हणटा पळय. तुमी पळया सुक्या हाडाचें दृश्य म्हूण आसा. एझेकियेल प्रवादीचें पुस्तक 30 आनी 7 अध्याय 1 ते 14 वाक्यां तुमी वाचून पळया. ते धाडा देवाच्या उतराची सकत कितली जावन आसा गे म्हणून. कीर्तनाचो ग्रंथ 107 अध्याय 20 वाक्य तुमी वाचून पळया. देव सरेस्पर देव सांगता म्हजें उतार धाडून हांव तांकां बरें करतलो. त्या उतराक आसा ती खंय देवाचें उतार परगट जाता थंय अजापान अद्भुत जाता. पर शुक्रारा एक हांव रेथरे गेल्लो. थंय एक हांव बसून सायडीन बसून म्हजें प्रेजिडेंट जाल्यार उपरांत बसून हांव देवाचें उतार वाचून आसलो. ते जाल्यार ह्या पाद्र्याप ते देवाचें उतार म्हळ्यार टॉक दिते आसलो मागण्या विशय. आनी ते मागण्याच्या विशयांत टॉक दिता आसतना हांवें एक दर्शन पळयलें आनी त्या दर्शनांत एक स्त्री पाटीचे कोणाचे लास्ट टेल बोन ते मस्त दुखीन ती खसता. तिका ट्रॅवल करूंक जायना, खंय बसूंक जायना, घरान बसूंक जायना, सर्जरी करूंक भियेता. असली एक स्त्री थंय मागण्याक आयिल्ली दाखयता. आनी ती स्त्री बसून आसतना हांगा पाद्र्याप देवाचें उतार परगट करता आसतना त्या देवाच्या उतराचे सकत त्या स्त्रीये थंय वचून तिका सगळ्यांक गूण जालें. मागीर हांव नॅक्स्ट प्रेजेंट वयतना हांवें सांगलें संदेश आनी ती स्त्री थंय उबें रावली आनी तिका संपूर्णसान गूण जाल्लें थंय आमी पळयलें. देवाच्या उतराचे सकत खंय देवाचें उतार परगट जाता थंय देवाचें उतार काम करता, अजापांनी अद्भुतां करता, पिडेस्तांक गूण करता, सोलोवंक तकल्यांक जायनातल्यांक सोलोवचें बरी करता. सगळे जेजू केदाळा देवाचें उतार परगट करतालो. कुड्ड्यांक दिश्ट मेळटाली, थोंटे उठोन चलताले आनी मोणे उलोवंक लागताले, केप्पे आयकताले, कोण कारबार जाताले. देवाच्या उतराची सकत तितली जावन आसा. आज आमचो साबतसो दीस, आज देवा सांगाता करचोसो दीस. आज आमची सगळीं कामां देगेन दवरून इल्लेशे ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता जाल्यार हे देवाचे उतार परत परत तुमी वाचा.
परत परत तुम्ही वाचत असताना आनीकी सड समजून तुमच्या जिवितान मेळटा. देखून आज आमी समजून करया देवाच्या उतराची सकत कितली आसा गे म्हणून. आनी ती कितें म्हळ्यार तें क्रियात्मक जावन आसा. देवाचें उतर वाचतना तें जीव आहे, ताका जीव आसा त्या उतराक. तें तुज्या भितर वेता. तुज्या पळया 2 दारीची तलवारी बरी, दारीचे तलवारी प्रासड कातरूंक ताका प्राण आनी आत्मा. आमचे भितर प्राण आनी आत्मा आसा. आनी संद आनी हाडाचो सारसयत मेकळे करूंक, डिवायड करूंक तूं शकता देवाचें उतर. आनी सगळें पळय विधूंक ताका सकत आसा म्हणटा. मनशाच्या काळजाचे अत्रे कितें पारखिता. तुज्या काळजान कितें आसा? बरेपण आसा गे, कटेपण आसा गे, कशें तुजे रे बुरश्यो वंदवण्यो आसात गे. सगळें देवाचें उतार पारखिता, सगळें देवाचें उतार पारखिता. आनी तितलें मात्र न्ही, जर आमी वाचता जाल्यार जुवांच्या वंजेल्यांत 15व्या अध्यायांत थंय 3ऱ्या वाक्यांत तुमी जाल्यार आतां म्हजें उतार आयकून तुमी बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणून. देवाचें उतार आयकतना आमकां तें देवाचें उतार नितळ करता, आमकां पवित्र करता, वायटांत थावन सगळें आमकां मेकळे करता, पातकां थावन मेकळे करता, निराशपणांत आमकां सुटका दिता, सलवणेंतान आमकां सुटका दिता, रिणाच्या भारांतान आमकां सुटका दिता. देवाचें उतराचेर आमी फातयेन दवरून जियेता जाल्यार हें सगळें आमच्या जिवितांत घडटा. देखून हे संगती आमच्या मतीन धरया. आज आमी प्रत्येक जावन ह्याच खातीर मागया. खंडीत जावन आज देवाच्या उतराचेर फातयेनी दवरून आमकां पयलें भक्तीपण आसा जें देवाच्या उतराचेर, देवाच्या उतराचें भक्तीपण, मागीर सगळें भक्तीपण. कित्याक देवाचें उतार मात्र आमकां सुटका दिवंक शकता, सोडवण दिवंक शकता. देवाचें उतार मात्र आमकां नवें जिवीत दिवंक शकता, जिवीत तुजें बदलूंक शकता, नव्यो संगती तुका दिवंक शकता. सगळीं आशिर्वादां ह्या देवाच्या उतरा मारिफात ह्या संवसारांत आमकां येतात. देखून आज आमी देवाच्या उतराचेर पातयेनी दवरया, भावार्थ दवरया आनी ते जण ह्याच खातीर आज आमी मागया. आमकांय एक देवाच्या उतराची बळवंत हात्यारां कर म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशें संवसारांत आसा. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या मक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडव दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती जे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो भगवंती मरिया देवाच्या माये मापयां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं सदां आनी सदां सर्वता. आमेन. सर्वांक तुमकां देव बरें करूं. तुमकां बरो साबत मागता. थँक्यू वेरी मच.